नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड वापरपा खातीर सरकाराचो एक्शन प्लॅन. मायनिंग बेल्टांतल्या मुळाव्या गजालीं खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर 100 कोटी वयर खर्च. ₹150 कोटींच्या घोटाळ्याचे प्रकरण घेऊन 60 परस मायज क्लब गोवा क्रिकेट संघटने आड वतले सुप्रीम कोर्टात. जीसीएन फंडाचो दुरुपयोग केलो म्हण आदल्या सचिवाचो आरोप. बाय इलेक्शनाची तारीख 5 ते 6 दिसां भितर जातली जाहीर. पणजे निवडून येतलोच पूण मोठे मार्जिन जाय म्हणटा उमेदवार पर्रीकार. गोंयांतली 5 धरणां भरपाच्या वाटेर. फुडले वर्सभर शेतकारांक भंय ना. मंत्री पालयेकार म्हणटा सरकार रेन फॉरेस्ट हार्वेस्टिंगाचेर दितलो भर. वित्तीय गुन्यांवां खातीर आधार बायोमेट्रीक डेटा. मात गंभीर गुन्यांवांतल्या आरोपीक सोदपाक डेटा दिवंक न्हयकार. वास्को रेप केसींत सीबीआयन मागिल्लो डेटा. आणि भारता खातीर वर्ल्ड कप जिखपाक 100% दी. शिखा पांडेच्या पालकांचो शिखाक मोलाचो सल्लो. मायनिंग लिजांतल्यान एकठांय केल्ल्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंडाचो विलो लावंक सरकारान एक्शन प्लॅन तयार केला. तातूंतल्यान मायनिंग बेल्टांत मुळाव्या गजालीं खातीर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर पॉलिसी आनी स्किमी तयार जातल्यो. स्पेशल मायनिंग कॉरिडॉर, भलायकी सेवा, पिवपाचें उदक, पर्यावरणाची राखण हांचो तातूंत आस्पाव आसा. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आनी गोवा मिनरल ओर परमनंट फंडांतल्या सरकारी तिजोरेंत 350 कोटी परस मायज पयशे जमा जाल्यात. मायनिंग बेल्ट आशिल्ल्या तालुक्यां खातीर अच्छे दिन येतले. सरकारान तांचे खातीर एक्शन प्लॅन तयार केला. मायनिंग लिजांच्या रॉयल्टींतल्यान सरकाराक 107 कोटीं परस मायज फंड आयला. हो फंड मायनिंग बेल्टांत एक्शन प्लॅन चालीक लावंक वापरतले. दक्षिण गोंयांत उगे ते गुड्डेमळ आनी गुड्डेमळ ते कापशें मायनिंग कॉरिडॉर्स उबारपाचो सरकाराचो विचार आसा. ह्या दोनूय कॉरिडॉर्सां खातीर 178 कोटीं परस मायज खर्च येतलो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या मायनिंग बेल्टांतले रस्ते रूंद करून मायनिंग सिजनांत जावपी ट्रॅफिकाचो आनी एक्सिडंटांचो प्रॉब्लेम सोडोवपाचोय विचार आसा. मायनिंग बेल्टांतल्या लोकांक भलायकी सेवा, पिवपा खातीर आनी हेर वापरा खातीर उदक पावोवपा खातीर, कल्याणकारी प्रकल्पां खातीर, पर्यावरणाचो सांबाळ करपा खातीर आनी हेर गजालीं खातीर सरकार स्कीम तयार करतले. ह्यो सगळ्यो स्किमी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशना खाला चालीक लायतले. गोंय सरकारान गोवा मिनरल ओर परमनंट फंड म्हूण 253 कोटीं परस मायज एकठांय केला. हो फंड मायनिंग बेल्टांत सैमाचो सांबाळ करपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, भलायकी सेवा, शिक्षण, पिवपाचें उदक आनी समाज कल्याण स्किमी खातीर वापरतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. गोवा क्रिकेट संघटनेकडेन संलग्न आशिल्ल्या सुमार 60 क्लबांनी 150 कोटींच्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात आताचे आनी आदले जीसीए ऑफिशियलां आड सुप्रीम कोर्टात वचपाचें थारायलां. जीसीएचे आदले सचिव शिरीष नाईक ह्या क्लबांच्या आदारान कोर्टात याचिका घालतले. जीसीएचे अध्यक्ष चेतन देसाय, सचिव बाळू फडके, आदले अध्यक्ष दयानंद नार्वेकार आनी डॉक्टर शेखर साळकारान सुमार 150 कोटींच्या फंडाचो दुरुपयोग केला म्हण शिरीष नायकाचो आरोप. गोवा क्रिकेट संघटनेकडेन संलग्नीत आशिल्ल्या सुमार 60 क्लबांनी मिटींग घेवन जीसीए अध्यक्ष चेतन देसाय, सचिव बाळू फडके, आदलो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकार आनी डॉक्टर शेखर साळकारा आड सुप्रीम कोर्टात केस घालपाचें थारायला. 2002 ते 2016 ह्या काळात जीसीए ऑफिशियलांनी सुमार 150 कोटी जीसीए फंडाचो दुरुपयोग केला म्हूण आदलो सचिव शिरीष नायकान आरोप केला. We were very much disappointed and finally आमचे conclusion कितें आले की we will approach Supreme Court. कित्याक तर खूबशा क्लबांनी आउट ऑफ 68 क्लब अटेंड केल्ले. म्हणपाक लागले वॉट एवर थिंग्स वी हॅड डिस्कस विथ सीएम एंड अदर आमचे मिनिस्टर
दे वर नॉट सिरियस अबाउट दीस इश्यू कळ्ळें न्ही. आनी हो इतलो फ्रॉड जाल्लो 234 crores फ्रॉड फ्रॉम 201 to 2016 कोणी सिरियसली घेवना बिकॉज ऑल दीज इयर्स वी वे आफ्टर दॅट टू क्लीन अप द GCA. आनी बेजिकली सीएमान हेतून लक्ष घालपाक जाय आसलो, सिरियसली लक्ष घालपाक जाय आसलो. ही मे बी बिझी दे एट वन टायम ही वॉज डिफेन्स मिनिस्टर न्हू, सो एटलीस्ट आतां तरी तेणी एक्शन घेवन एक एडमिनिस्ट्रेटर तरी अपॉयंट करूंक जाय आसलो. सो फॉर नथींग ही हॅज डन. सो वी थॉट ऑफ इट गोईंग फॉर दीस अप्रोच सुप्रीम कोर्ट. आनी आमी 100% शुअर आहा की सुप्रीम कोर्टाचेर आमच्या फावरारूच डिसिजन जातलें, कित्याक रॉंग डुईंग्स इतले आहा विथ प्रॉपर एविडन्स आहा. सो एब्सोल्युटली देर इज नो चान्स फॉर देम टू एस्केप. शिरीष नायकाचे आरोप चुकीचे आसा म्हूण शेखर साळकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. क्लबांनी सुप्रीम कोर्टात वचपाच्या निर्णयाचे तांणी स्वागत केले. त्या काळात जें कितें जालां ताची CBI नाजाल्यार SIT एन्क्वायरी जावची आनी खरें कितें तें भायर सरचें आनी गुन्यांवकार सापडचे अशेंय तो उलयलो. I welcome the move. Okay. And what about even your name has come in that? That's okay. Anybody can put anybody's name. How I can stop those people? So, but I welcome this one, and I would like to have a good inquiry in all these matters so that the truth comes out. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. बाय इलेक्शनाची तारीख 5 ते 6 दिसां भितर जाहीर जातली. रोखडोच कोड लागतलो म्हण मुख्यमंत्री पर्रीकार पणजे एका जाहीर कार्यावळीत उलयलो. पणजे आपुणूच निवडून येतलो, मात तो खंय मोठ्या मार्जिनान येवपाक जाय म्हण यत्न चल्ल्यात. बऱ्या कामा खातीर आनी उदरगती खातीर लोक आपल्याक निवडून दितले म्हण पर्रीकाराक विश्वास. एक माहिती दिवंक सोदता की येणाऱ्या 5-6 दिसांत पणजेचे निवडणूक जाहीर जाली. निवडणूक जाहीर जाली की कोड आयलो. परत एकदा जी कितें फुडली पोटनिवडणुकीन आसा तातूंत तुमचे भरघोस सपोर्ट हो म्हाका मेळटलो. येणाऱ्या काळात निवडून येवप इच्छा चलना, निवडून येतलो हाजे बद्दल म्हाका डावट ना, पण निवडून येवंक जाय तो कसो, मॅच जिखूंक जाय ती कशी, सिक्सर मारून जिखूंक जाय. तुम्ही मदत करतली अशी हांव अपेक्षा करता. कारण 4 दिसांनी मॉडेल कोड लागलो जर तूं जाल्यार म्हाका तो कोड सोंपोपर्यंत इलेक्शन जाय पर्यंत जातूंत भितर तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य हांव अपेक्षीत करता. तो इलेक्शन जाय पर्यंत म्हाका नवीन कांय काम चालू करपाक येवचें ना. घेऊया एक ब्रेक.